leases are valid, they wants to take the EC and other clearance from the central government. That is pending here. That is pending. Those who are applied, if we can give the clearance to them, they can apply it for the central environment ministry. So एक मुद्दा विषय क्लियर करता की तो कोर्स ऑफ एक्शन जो असा हो सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनीचेर डिपेंड असा. दॅट इज पेंडिंग इन टू द सुप्रीम कोर्ट. बाबूश मोन्सेराताच्या बलात्कार केशीत गायब जाल्ले पीडित चलयेचो खंय सोद चल्ला. मुख्यमंत्री पुलिसेकडच्यान खंय रेग्युलर रिपोर्ट घेता. सरकारूच सोदता आता एक्चुअली, बट जे रेप पीडित आशिल्ले ताका सरकारच्या कस्टडीन दवरपाचें नाशिल्लें. इट द चायल्ड वेलफेअर कमिटी जी आसता पळय, ज्युडिशियल चायल्ड वेलफेअर कमिटी, तांच्या सजेशनाच्या अनुसार ताका रिहेबिलिटेशन सेंटरान दवरपाचें आसता आनी त्याच पद्दतीन सरकारान ताका रिहेबिलिटेशन सेंटरान दवरलेलें. आनी आतां ते थंयच्यान ना जाला तेन्नाच्यान, म्हणजे गायब जाला, ताका एब्सकॉन्डिंग आसा काय किडनॅप केला, कितें वॉट्स एवर, आय डोंट नो एक्झॅक्टली, बट इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. त्या विशयाचें म्हाका दिसता सत्य बेगीनाच भायर येतलें. म्हटल्यार आमकां खात्री आसा की जाता तितके बेगीन कोणी किडनॅप केला आसत किंवा ते खंय गेला आसत किंवा खंय आसा आसत, ताका सोदून काडपाची जबाबदारी आमचेर आसा. आनी थोड्याच दिसा भितर म्हाका दिसता नक्कीच लोकांक कळटलें सत्य कितें आहा तें. मांडवीतल्या कसिनोची लायसनां रिन्यू करची न्ही म्हूण आतां बीजेपीचो प्रस्ताव. तांच्यांनी आत्तां तरी हांवें प्रपोजल ताचेर आयजूच एक्चुअली धाडून दिला म्हाज्या ऑफिसाक. हांव डिटेल भितर वचूंक पावूंक ना, अध्यक्षाच्यान म्हाजें मेळपूय जावंक ना, बट डेफिनेटली हांव रिप्रेझेंटेशन पळयल्या उपरांत ताचेर उलोवंक शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.